पयलो मुख्यमंत्री ज्याने गोंयचो हीत पळयलें आनी चड करून बहुजन समाजाचें हीत पळयलें, शिक्षणाचें हीत पळयलें आनी सगळे तरेचे ह्या गोंयचे उदरगतीचे पावल त्यांनी घातली अशें पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर आनी हेणें ह्या 10 वर्सांची कारकिर्दी गोंयाक इवन आमचे धरणां जी आसा बांदपाक घेतली धरण सांग्यावयली आनी खंयची सगळी भाऊसाहेबान घेतली. आतां कितें करता भाऊसाहेबाचे खूब तरेचे वेगवेगळे तेंचे आशिल्ले तशेंच शशिकांत दाळीचे बी हे आशिल्ले तेणेय हितून जे मुनकार आसा कोळ आसा तांकां पासून तेच्या मुक्त करपा लागून कायदे केले. दोगांनी जे आसा हे गोंयचे खातीर खूब काम केलें आसा आनी आयज हो पुत्र पासून म्हाका दिसता ही मुख्यमंत्री जावन पयले तेजे पुण्यतिथी व्हडली अनावरण जाल्ली आसा आनी अशे पयले मुख्यमंत्री जेणे बहुजन समाजा खातीर खूबशें काम केलें आनी तेजें एक स्वप्न आशिल्लें ते बहुजन समाज शिकचे आनी त्या प्रमाणे स्वप्न आयज पुराय जाल्लें आसा जाता आनी हें फुडें जातलें अशें सगळ्यांनी आमी हातभार लायल्यात तेजी स्वप्नाय पुराय करपाक आनी आमी लोकांनी सगळ्यांनी हातभार लावपाचें काम करपाचें सांगून आमचे मंत्री ह्या सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. आज गोंयचे आदले मुखेलमंत्री श्रीमान स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर याची 47वी पुण्यतिथी जावन आसा आनी ह्या अनुशंगान आमी तांकां आर्गां ओंपपा खातीर हांगा उपस्थित आसात. आज भाऊसाहेब बांदोडकर फक्त एका विशिश्ट एका समाजाचोच न्ही तर एका विशिश्ट एका पक्षाचोच न्ही तर सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेचो एक सेवक आशिल्लो आनी म्हणूनच गोरगरीब जनते खातीर ज्या तुमी हो शैक्षणीक जो संकूल ह्या फर्मागुडीच्या फोंडेच्या ह्या पठाराचेर आमी पळयतात तो एक दूरदृश्टीकोन मुखार दवरून तो संकुलाक उबारलेलो आसा आनी त्याच संकुलाक एक भर घातिल्ली आसा ते आमचे आदले मुख्यमंत्री आनी सद्याचे विद्यमान आमदार फोंडा मतदारसंघाचे श्रीमान रविबाब नायक. कारण आज शैक्षणीक क्षेत्रांत जर क्रांती जर आमी घडयतले जाल्यार आजचे तरुण वर्ग जो आसा भाऊसाहेब बांदोडकराचे विचार प्रणालीचे आनी ताजें एम्बिशन्स त्याच बरोबर ताजें विजन कितें आशिल्लें ताजो अभ्यास करप हें खूब म्हत्वाची गजाल आसा.